आज रंगपंचमी दिसाक वर्ष पद्धतीप्रमाणे या देवीची 600 वर्षांची परंपरा आहा। या दिसाक शांतादुर्गा आपल्या कुळ गावात वता। आज ती उमेदीन आसत आसा की आपण आज वर्षाच्या दिसाक कुंकळ पावत म्हणून। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली कोविड लागिल्लो आसा, तरी आसतना आमी ही वर्ष पद्धतीची परंपरा सांबाळपा खातीर ह्या दिसाक आमी ही पालखी हांगसान शांतादुर्गेच्या मूळ स्थान तळयेबाट कुंकळी हांगा व्हरतात। एकच विनवणी करता, आता हे प्रोसेसन वतले ताचे सरकारच्या जे निषेध दिला त्या प्रमाणे तुम्ही डिस्टन्स पाळटले, गुलाल उडोवचे ना, आम माटो घालपाक बंधन केला, गुलाल उजळपाक नाका अशें म्हणलां। पूण लोकांची भावना आमच्यांनी दुखोवंक जायना। तेन्ना कोविडाचो विचार मनात दवरून तुमी भावनेन आपली सेवा करची आनी ताका आपल्या मूळ गांवां व्हरून परत हांगा हाडपाक तुम सगळ्यांची आमकां सोय जातली अशी लाभ घेवन परत फाट वंदन करून हांव शांतादुर्गेचो आयचो दीस बरे तरेन वतलो अशी आशा दवरता। शांतादुर्गेची पालखेन मिरवणूक करून ही पालखी गोयला घाटांतल्यान मल्लांगणी, बिवसा, वडी, तळयेबाट आनी मूळ स्थाना पावतली आनी थंयसान माड्डीकाटो, देवानी, पायऱ्याबान आनी कट्यार जावन परत मूळ आपल्या ह्या देवाक पावतली। तुम सगळ्यांनी सहकार्य करचें। ह्या दिसाक क्रिस्तांव भाव गुड फ्रायडे मनयतात, तरी आसतना त्या भावनेन ह्या सणाक भाग घेवपाक वाटेर उबे रावतले, भेट घेतले आनी ताका उमेदीन परत आपल्या देवळां पावयतले।